जानूस गोन्साल्विसाची जीएमसींतल्यान कूड गायब जाल्ल्यान लोक आतां चाळवल्यात। सोमाराक गोंयांतल्या कांय लोकांनी बांबोळे मेडिकलांत गोंय मेडिकल आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या विरोधांत धरणां धरिल्लीं। मंत्री विश्वजीत राणेच्या विरोधांत घोशणाय दिल्यो, मात आंदोलन करपी लोकांक जीएमसीचो डीन मेळोंक ना। कायदो कोणी हातांत घेवचो न्ही म्हूण व्हडा प्रमाणांत पुलिशेची फौज जीएमसीच्या वाठारांत आशिल्ली। आंदोलन करपी डीनाक मेळपा खातीर गेल्ले, मात पुलिसांनी ताका प्रशासनाचो संचालक सरदेसाईक मेळयले, मात देसाई कडेन तांच्या प्रश्नाच्यो जापो नासले। If Dean was already told that we are coming for certain purpose to investigate on this, why did he send to the person who is not having any authority and who is not having any concern about it? No, because he is the guy who has kept his monkeys around the place. They have been brought to you. Listen, without authority. That you have taken an appointment with the dean. I'm not aware of it. Are you aware of any organs being removed from the body? No, he won't go. One minute. Let me clarify a few things. Yeah. I'm here for less than 1 year. I'm not a GMC I'm not questioning that. So I'm not aware of any organs being taken. Nobody has complained to me so far. During your tenure, No, sir. No, nobody has has there been complained. any complaint, No. written complaint? No, I have not received any complaint. So this kind of case, what has happened? Wrong body being cremated. This is the first case, or there have been many cases? Earlier, at least there was no case. At least during my tenure, I have not. Before your tenure? I have not. संचालक सरदेसाईक मेळोन भायर सरतकीत पुलिसांनी तांकां सरळ जीएमसीच्या भायर काडले। मनशाची कूड ना जावप ही ल्हान गजाल न्ही, हे तस्करी करपाचो प्रकार आसा अशें आंदोलन करपी लोक म्हणटात। आज डॉक्टर सुद्धा आमकां एड्रेस करपाक रेडी ना। सांगपाचें म्हणल्यार जे आमचे दुबाव आशिल्लो ऑर्गन सेलिंग जीएमसीन जाता म्हणून हे तेंच्यांनी आतां प्रूव केलें की ते आमकां आन्सर करपाक रेडी ना। मंत्री विश्वजीत राणेक आनी मुखेलमंत्री पर्रीकाराक मेडिकलांत चालू आशिल्ले बेकायदेशीर धंदे चलतात ते बंद करपा खातीर अपेस आयला। हे मेडिकलांतल्यान मनशाची कूड ना जाल्ल्यान दिसून येता। ह्या खातीर मंत्री आनी मुखेलमंत्र्यान राजिनामो दिवचो अशी मागणी केल्या। विश्वजीत जे म्हणटा पळय ते दोग तिग ऑफिसरांक जे टर्मिनेट करपाक हांव म्हणटा की विश्वजीत राणेक रिजायन करपाक जाय। ही डू नॉट डिजर्व टू बी द लीडर ओवर हियर। सेकंड थिंग, नॉट इवन विश्वजीत राणे, आय थिंक सो सीएम ऑल्सो हॅव टू रिजाइन बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एवरी पर्सन्स लायफ। आज म्हाका आज आमच्या सरकारान प्रूव केले की जे हे सरकार जे आमचे एमएलएस बरे नाव जावन यूएस यूके वयता पळय बिकॉज दे डोंट हॅव फेथ इन जीएमसी and they do not believe. तांकां सुद्धा खबर आसा की आमची हांगासर मोडी गायब जातली म्हणून तांकां खबर आसा म्हणून ते हांगासर यूएस आनी यूके धांवता।